Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Actually गेले कित्येक दीस आम्ही काँग्रेसीक परत एकदा हांगा बळकट करून आमचो प्रयत्न चालू आसा आणि आयज जे कितें जेन्ना डिक्लेअर जाले म्युनिसिपालिटीचे लायक जे सत्ताधारी पक्ष तेतूंतले सुद्दां कितले लोक माझ्या कॉन्टॅक्टान ना की बाबा आयज तेंचेर खंय तरी अन्याय जाला. जे रिजर्वेशन म्हणा जे कितें हेंच्यांनी केलां अख्खे गोंयभर आयज बिचोलेनी तीच परिस्थिती आहा की खंय तरी कोणाक सायडलायन करपाक कोणाक जाग्यार बसोवपाक हे सगळे घडण जी केल्या हे सत्ताधारी पक्षानूच केल्या आणि तेंचे इतले लोक कॉन्टॅक्टान आहा की ते सुद्दां खंय तरी जॉईन जावंक सोदता आणि आमी एक डिक्लेअर केला की आमी एक बऱ्या खातीर फुडें सरल्या लोकां खातीर फुडें सरल्या आणि ते करता आसतना जर सगळ्यांचो आमकां हातभर लागत सगळ्यांक आमकां जॉईन जावं शकता सगळ्यांचे आमी वेलकम करता. एक बरी बिचोली घडोवपाक सत्ताधारी पक्षांतले सुद्दां आमच्या पक्षान येवंक सोदता जाल्यार तेंचे आमी वेलकम करता आणि ते येवचे आणि बाकीच्या लोकांक आव्हान करता की तेणी जॉईन जावचे आमी बऱ्या कार्याक फुडें सरूया. हे वयस ह्या बुकाक रिकॉर्ड मेळ्ळा तितून म्हाका खूब जाणांनी हेल्प केला तसो मोटिवेट बी केला. ते म्हणल्यार सर सुदीन ढवळीकर, नितीन ढवळीकर, राकेश कोळेकर आणि कोवळी पंचायत तशेंच चेतन खेडेकर आणि सागर नायक मुळे आर्टिस्ट आणि श्री कटंबादादा पंगडी हांच्यांनी म्हाका खूब हेल्प केला. फुडलें जें हें आसा तें गिनीज वर्ल्ड बुकांत वचपाची ताणें प्रयत्न चालू केल्या. हांगा ताणें हें एशिया बुकांत घालता आसतना रिकॉर्ड बुकांत घालता आसतना एका चमच्यार ताणें साईबाबा काडलो. बारीक जो चमचो आसता त्या चमच्यार साईबाबा काडलो आणि बाब आकाश हो 26 वर्सांचो भुरगो. माननीय सुदीन ढवळीकरान मात्तूय वेळ न करता जाल्यार जर एक ग्रामीण भागांतलो भुरगो फुडें सरता त्या भुरग्याक आमी ट्रस्टांतल्यान हातभार लावपाक जायच आनी ताका जो कितें खर्च येता जो ताका हे गोश्टी लागून फायनान्साक खंयच तो फाटीं उरपाक जायना हो तुमी पंच सरपंच ह्या नात्यान तुमी जबाबदारी घेया. तुमी फुडें काडा. आपलो फूल पाठिंबा आसा अशें धीर माननीय सुदीन ढवळीकरान आमकां दिलो आनी त्या खातीरूच आज आमच्या वाठारांतलो भुरगो आज एशिया बुकाक रांगोळी फुडें पावलो. हांव माननीय सुदीन ढवळीकराचे मन पासून आभार व्यक्त करता. इन्कम सर्टिफिकेट लागता, ओबीसी सर्टिफिकेट लागता, रेसिडेंट सर्टिफिकेट लागता, ही सगळी कामां तुमकां मोफत करून दिली जातली. रातोरात सगळ्यांक फोन मारून बायलांक धमक्यो दिवन तांकां सांगलें ह्या प्रोग्रामाक अटेंड जायनाका म्हणून. पूण हें कितें चल्लां? ही हुकुमशाही चल्ल्या बाबूची हांगा. ही बंद जावंक जाय. ती बंद करपाक तुमी फुडें सरंक जाय. म्हाजो पाठिंबा आसतलो तुमकां सदांच. तुमी अशें भिवन फाटीं रावनाकात. आयज हो बाबू तुमकां यूज करता पूण आयज हांव खरेंच अभिनंदन करता की ते अजून ते इलेक्ट जावन येवंक ना खरें पूण तरी पूण तेंच्यांनी आपली कॅपॅसिटी दाखयली कितें आपूण बायलां खातीर कितें तरी काम करूंक शकता, हेल्प करूंक शकता तेंच्या खातीर. म्हणून आतां तेंचे कडेन एकूच तेंचे मातशें जे ते उलयना पूण ते काम करून दाखयता. आमी थोडी जाणां कितें म्हणटा व्हडले व्हडले उलयतात आमी पूण हातीन आमच्या कांयच जायना. पूण आर्लेकर सर एक असो व्यक्ती आसा अशें म्हाका दिसून येयलें की ते काम पयलीं करतात आणि मागीर काम केल्या उपरांत ते उलोवन दाखयतात. दिता असो आमकां तेंचो रिप्लाय मेळ्ळो पण आज मेरेन आमकां स्टॉल मेळोंक नासले. तर हे आयज कोरगांव गांवांत घडोवन हाडपी सर आर्लेकर हेंच्यांनी हे साबीत करून दाखयले अवघ्या 8 दिसाच्या आत. हांव राजकीय विशयाचेर वचना पण हांव महिलांक एक अशी एक तेंच्यांनी स्ट्रेंज दाखोवपाची. हे स्टॉल न्हू अशें भरगच्च भरपाचे तेंच्यांनी की तांकां कोणाकच अशें हात पसरपाची गरज येवची ना. जे आमी 15-17 वर्सां जाली महिला मंडळान आसा पूण आमकां कोणी शॉप घालून दिवंक ना. शॉप आमचे पर्सनल म्हणून कोणी दिवंक ना. पूण हे 4 दिसान सर हांव म्हणलें फकाणां घालता. कितें सर सांगता फकाणां? 4 दिसांका कोणी शॉप दिवंक शकना.